कूळ मुणकार केशी सिव्हिल कोर्टात धाडपाचे कलम कायद्यांतल्यान फाटी घेवचे ह्यो केशी आशिल्ल्यो तश्यो मामलेदारा कडेनच धाडच्यो म्हूण कूळ मुणकार संघटना मागतात। सरकारान फक्त सनसेट क्लॉज फाटी घेतला। कूळ मुणकारां खातीर वावुरपी संघटनाची रायबंद्र बसका जाली। ह्यो केशी तडेक लावंक खासा मामलेदार नेमचे म्हूण संघटनेचो फुडारी अनिल होबळे उलयलो। ह्यो मागण्यो घेवन संघटना 40 आमदारांक मेळपाची आसा। मामलेदारा कडेन ज्यो केसी आहात त्यो आमच्यो सिव्हिल कोर्टान जाल्ल्या। त्यो सिव्हिल कोर्टान आयज पासून एकूय केस उबी रावली ना आनी उबी रावय ना। कित्याक सांग जज जे म्हणटा ही नेवी केस म्हणून 20-25 वर्सां मामलेदारान केसी चलताल्यो त्यो जेन्ना कोर्टान येता तेन्ना तर त्यो नेवे केसी म्हणटा आनी आमकां हें खंयच्याच परिस्थितीन मान्य ना। हें तेन्ना आमी सरकाराक कळयल्लें आनी मुख्यमंत्र्याकूय बी आमी सांगलां। अजून पासून तेजे कांय विचार जालो ना, पण आतां असेंब्ली आतां आसतली बजेटाक लागून त्या वेळाचेर ताबडतोब हे जे सिव्हिल कोर्टान जी केसी आहा त्यो परत मामलेदारा कडेन वयच्यो म्हणून हो आमचो प्रामुख्यान डिमांड आहा आनी हो डिमांड आमी फुलफील करून घेवपाक ह्या सरकारा कडेन मागता। आमी सगळ्यांनी ठरयलां 40 आमदारांक आमी मेळचे। ह्या गोष्टी खातीर सारके स्पेशल मामलेदार तेणें करचे, ह्यो केसीस सगळ्यो अटेंड करपाक लागून जो तो आमकां सनसेट क्लॉज लावंक सोदता तर जाय 3 वर्सांच्या भितर करचे, 4 वर्सांच्या भितर करचे, 2 वर्सांच्या भितर करचे जाल्यार हांव परते सरकाराक सांगूंक सोदतां तुवेंनी मामलेदाराक सांगचे विदीन 3 इयर्स हे केसी कंप्लीट करच्यो। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।